नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबली पळयात ताच्यो हेडलायन्स. मांडवी न्हंयत हाडचेना व्हडली कॅसिनो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिला आश्वासन. हे विशीं पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनोच्या शिष्टमंडळान घेतिल्ली मुख्यमंत्र्याची भेट. कळंगूट तिवाय वाड्यार 2 कॉटेजीचो लासून जालो गोबर. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धाव घेत उजो हाडलो आटपांत. उज्याचें कारण अजून गुपीत. भाजपाचे कोर कमिटीच्या बसकेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन. फोंडापोट वेंचणूक महापालिका वेंचणुकेचेर जाली चर्चा. राज्या खातीर योग्य आनी सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प करतलो सादर. मुख्यमंत्र्याची माहिती. आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान लाच दिल्ल्याचो केल्लो दावो. ह्या प्रकरणाचेर एफआयआर नोंद करपाक कळाव कित्याक? उच्च न्यायालयाचो राज्य सरकाराक प्रस्न. मायनिंग प्रस्नावयल्यान मुळगांवांत आपला वातावरण. जो मेरेन आमचे मुखेल प्रस्न सुटावे जायना तो मेरेन मायनिंग सुरू करपाक दिवचे ना. थळाव्यांची थेट शिटकावणी. भारतात कच्चे तेल, पेट्रोल आणि डिझेलाचो मेळून वट्ट 50 दिसां खातीर फावो तितलो आसा सांठो. भारत सरकारान स्पश्ट केल्ल्याची मेळ्ळ्या म्हायती. आता पळयात खबरो विस्तारान. बुधवारा फांतोडेर कळंगूट तिवायवाडो वाठारांत 2 कॉटेजींक अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली. ह्या दोनूय कॉटेजींचो लासून गोबोर जालो. मात उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धाव घेत हेर कॉटेजी साल्वार केल्यो. पळयात. आज सकाळी एक 5:10 म्हाका आमच्या नेबराचो तो बिचार आमचे बोटीर वयतात तेन्ना तेणें कॉल केलो की हाटसांक उजो लागला. हांव भायर वचून पळयत जाल्यार म्हाका एक 2-3 फावटांचेर उजो दिसलो. एक आमचे हेचे ऑपोजीट सायड आनी एका हाटसा फाटल्यान आनी एक हिंगा स्टोराचे फाटीन. आनी हांव म्हाजो फोन विसरलो म्हणून परत घरा गेलो आनी कॉल केलो फायर सर्विसाक. फायर सर्वीस येवन तेणेंनी सगळो फायर अंडर कंट्रोल केलो. पूण आमचे दोन कॉटेजीस प्लस एक फाटल्यान एक हाफ डॅमेज जाले प्लस वाको स्टोर रूम फूल डॅमेज जालो. एप्रोक्सिमेट लॉस अरावंड 10 lakhs आनी हय. आनी दिसता की कोणेन तरी इंटेन्शनल केला कित्याक सगळ्या कॉटेजीच्या डोराचेर ट्राय केलेली की उजो पेटचो आनी सगळ्यो कॉटेजी कवर जावचो. पूण म्हाका कोणाचेर डावट ना. पूण आतां आदलो कोण स्टाफ आनी कितें कोण रागार कोण कितें पूण कसलो कोण म्हाजे हटेन ना. पूण सब लिजाक दिल्लो तेन्ना दोन गाडी एक्चुअली एके गाडयेन फायर अंडर कंट्रोल केलो. नेक्स्ट गाडी येयल्यार तेणेंनी करूंक जावना. सो 2 गाडयो येयल्ले. वुडन कॉटेजीस इन कलंगूट. एका कलंगूट तिवायवाडो एका उजो लायला कोणे तरी रातचो. म्हाका दिसता आदलो कोण कामदार आसूंक शकता. वर्कर हू वॉज वर्किंग अर्लियर एट दिस प्लेस आफ्टर गेटिंग ड्रंक. बिकॉज वी हॅव सीन अदर कॉटेजीस वीच हॅज नॉट कॉट फायर. तांकां दाराकूच उजो लागला 1-2-3. सो अशें कळोन येता की कोणे तरी येवन उजो लायला. CCTV कॅमेराज आमी सायडीच्या नेबरांची चॅक करपाक लायल्या. आनी हांव सदांच म्हणटा की CCTV कॅमेरा आर द आयज फॉर द पुलीस. हे पंचायतीन गव्हर्मेंटान ट्युरिझम डिपार्टमेंटान सगळ्यांनी मेळोन इन्स्टॉल करपाची गरज. आमी कलंगूट बीच प्रॉमिनादीचेर घातले. आतां बागान घालपाक जाय. एवरी बीच वीच इज प्रॉमिनंट लायक गावरावाडो मागीर तिवायवाडो हिंगासर मागीर फुडें म्हणजे बिचार वयता पळय ते लेन्स आहा अशे रोड आहा थिंगा एंट्री पॉयंटाचेर CCTV कॅमेरा घालपाची गरज आहा.
तितून तुका इजी सर्विलन्साचेर आमकां कोण कितें करता, रातचे कोण भोंवता, चोर भोंवता, कितें करता तेंकां सगळें आमकां कोण येतलें आनी तेंकां धरपाक इजी जातलें. म्हणजे ते आख्खे ते दिसतले CCTV कॅमेरा. सो असले जेन्ना इन्सिडंट जातात तेन्ना टू डिटेक्ट द पीपल हू आर इन्वॉल्ड इन द क्रायम इट इज व्हेरी व्हेरी इजी. भाजपाच्या कोर कमिटीच्या बसकेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, फोंडे पोट वेंचणूक, महापालिका वेंचणुकेचेर सखोल चर्चा जाली. राज्या खातीर योग्य आनी सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प सादर करतलो अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान म्हायती दिल्या. कोर कमिटीची मिटींग आणि कोर कमिटीची मिटींग ही फाल्यांचे असेंब्ली सेशन आसा त्या हातून भितर अनुशंगान आशिल्ली. बजेट आसा आनी बजेटान लोकाभिमुख बजेट जावचें आनी त्याच बरोबर सरकार ज्यो सगळ्यो वेगवेगळ्यो योजना करतात आनी त्यो लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर आमचो ताजो प्रयत्न आसतलो. कारण हें सरकार लोकां खातीर आसा आनी त्याच बरोबर येणारे बजेटान भितर कितें दवरला ते गुलदस्ते नासता ते मुख्यमंत्री मागीर 6 तारखेक आसले बजेट सांगता. सर, सरान सजेशन्स मागिल्ली तुमचे कडल्यान एज अ पार्टी म्हणून कितें सजेशन्स तुमी दिले मेजर कितें? अनेक गजाली आसात खुबश्यो. ते सजेशन पार्टी म्हणून आमी सरकाराक सांगिल्लें सरकार ताचेर योग्य ते निर्णय घेतलो. पार्टीच्या आयच्या कोर मिटिंगेक वेरियस हांव प्रेजेंट आशिल्लो, आमचे कोर पार्टीचे मेंबर सगळे आशिल्ले. वेरियस इशू रिगार्डींग द सरकार, रिगार्डींग द ऑर्गनायझेशन हाज्या संदर्भातले डिसिजन आशिल्ले. आमी जनरल पब्लिका कडल्यानूय सजेशन्स मागयला. पार्टीच्या बरोबरूय बी वेरियस ह्या हाजेर डिस्कशन सातत्यान जाता तांच्याय कडल्यान त्या खातीर. आनी कमींग असेंब्ली सेशन्स आनी फॉर द प्रिपेरेशन फॉर द कमींग पणजे इलेक्शन, फोंडा इलेक्शन, म्युनिसिपालिटी इलेक्शन हाजेर अशा वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा आनी हातूंतल्यान बजेट कशा बऱ्या पद्दतीन हे लोकाभिमुख बजेट करचें गोंयकारा खातीर वेरियस इंडस्ट्रीज बॉडीज हांच्याय बरोबर डिस्कशन्स केला. ह्या सगळ्यांचे डिस्कशन्स घेवन एक बरें बजेट मांडपाचो म्हजो प्रयत्न. आदलो मंत्री पांडुरंग मोडकेकारान सध्या सत्तेत आशिल्ल्या एका मंत्र्याक कामा खातीर लाच दिल्ल्याचो दावो केल्ल्यान पुराय गोंयांत खवदळ पातळिल्ली. गोंयच्या मुंबय उच्च न्यायालयान आतां ह्या प्रकरणाचेर खर भुमिका घेतल्या आनी कागाळीचेर FIR नोंद करपाक कळाव कित्याक जाला असो प्रस्न राज्य सरकाराक केला. आतां ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 23 मार्चाक जातली. पळयात. फाटल्या वर्सा मार्चात आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान एका मंत्र्याच्या पियेक 20 लाख रुपया दिल्ल्याचो भ्रष्टाचाराचो आरोप केल्लो. ह्या प्रकरणात समाज वावुरप्यांनी ACB कडेन कागाळ नोंद केल्ली. मजगती भ्रष्टाचाराचो आरोप करपी मंत्र्याचे व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर उपलब्ध असले तरी प्रशासन कारवाय करपाक आडखळटा अशें उच्च न्यायालयात जाल्ले निमाणे सुनावणेत काशीनाथ शेटये हांणी सांगले. तशेंच ह्या संदर्भात कसलीच कारवाय जावंक नाशिल्ल्यान ही केस आतां सत्र न्यायालयात गेल्या आनी FIR नोंद करपाक कळाव कित्याक जालो असो प्रस्न न्यायालयान राज्य सरकाराक केला. हे संबंधित काय कागदपत्रां एकठांय करपा खातीर सरकारान वेळ मागला. तशेंच आतां ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 23 मार्चाक जातली. Compilation, so they have told to file a compilation, and it was also asked that without a stay why the FIR was not launched till today as per Lalit Kumar. So they have been told to file an compilation with all those main petition and compilation and kept the matter on 23rd March for final hearing. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. मायनिंग प्रस्नावयल्यान मुळगांवां तापिल्लें वातावरण अजून न्हिवूंक ना. मजगती बुधवारा दनपरा दिवचलचे उपजिल्लो अधिकारी शुभम नायक हांणी मुळगांव वचून मायनिंग तशेंच थंय आशिल्ले तळयेची पळोवणी केली. आतां उपजिल्लो अधिकारी कितें निर्णय घेतात ताचे कडेन मुळगांवच्या लोकांचें लक्ष केंद्रीत आसा. मुळगांव परत एक फावट मायनिंग प्रस्न पेटला. थळावे लोक आक्रमक जाल्ल्यान फाटल्या 3 दिसांच्यान मायनिंग बंद आसा. आमचे मुखेल प्रस्न सुटावे जायना तो मेरेन मायनिंग सुरू करपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी ह्या लोकांनी दिल्या. असो आयज पर्यंत कांयच येवंक ना. आमच्या इतल्यो मिटिंग्यो जाल्यो आनी एवरी टायम आमची मिटींग जाली काय 2-3 दिसांनी डेप्युटी कलेक्टराची ट्रान्सफर जाता. अशें आतां आमी कांयच न्हू म्हणल्यार 13 मिटिंग्यो जाल्यो. एक नॉर्थ गोवा कलेक्टर मिटींग जाली पण भितरसून आउटपूट म्हणटा तो आजून पर्यंत आमकां आमच्या फेवरान कांयच येवंक ना. आमी आयज 2 पॉयंट आमी घेवन झगडटा. फक्त आमकां एक डिमार्केशन आनी दुसरी नायट शिफ्ट आमकां कायमची बंद जावंक जाय जेणे करून आमचे भुरगे लोक सुशागाद न्हिदा सारके आनी सावंड पोल्युशना पासून आतां एग्जामी आसा 10वेच्यो परत दुसरी आतां एग्जाम येवपाच्यो आहा भुरग्यांच्यो तेंचेर कितलो इफेक्ट जाता. तांकां सांगलें आमी 2 दीस येवन तुमी देवळान रावा आनी आयका तुमचो सावंड. तो बजर रिवर्स घेता मशिनरी बीन न्हू तुजो आवाज येता न्हू तो डायरेक्ट ते सायडीन 200-300 मिटराचेर हें येता तो
300 मिटर म्हणून नका 1 किलोमिटराच्या भायर पावता आवाज आणि जेणे करून जम म्हणटा ती सारखी आमच्या गांवकरवाड्याच्या लोकांक म्हणटा ती कशीच सारखी जम मेळना. आमी आतां करपाचें कितें, आमी सगळ्या कडेन आतां CMA पर्यंत आमी आमचे हे दिल्ले आसा, वचोन सुद्दां येयले, पण हेजेर दखल म्हणटा ती कांयच घेना. म्हणून आयज लोक आमचे चवताळलेले आसा आनी जो पर्यंत आमचे इशू हे सॉर्ट आवट जायना तो पर्यंत मायनींग ऑपरेशन बंद, कायमचे डे नायट दोन्ही बंद करपाचे अशें आमी ठाम निर्णय घेतलेलो आसा आनी त्या निर्णयाचेर आमकां विलेजरान सगळ्यांनी सपोर्ट केल्लो आसा. सकाळी मागीर डेप्युटी कलेक्टरांची मेसेज येयली की PI आनी डेप्युटी कलेक्टर हो मुळगांवचे इन्स्पेक्शन करपाक मायनीर येवपाचे आहा, तेन्ना तुमी हजर रावचे. त्या प्रमाणे आमचे गांवचे सगळे पंचायत मंडळ म्हणून कमिटी म्हणून सगळे हजर आसले. आयज आमी कलेक्टराक जी खरी वस्तुस्थिती आहा ती कलेक्टराक दाखयल्ली आसा आनी कलेक्टरान ते स्वता पळयल्ले आसा. आमचे जे कितें इतले दीस आमी बोवाळ घालताले की आमचे जे कितें प्रॉब्लम आसा, गांवचे प्रॉब्लम आसा, गांवच्या अस्तित्वाचे जे प्रॉब्लम आसा, हे आमी जे आयज बोवाळ घालतले तर आयज कलेक्टरान फिजिकली येवन पळयल्ले आसा आनी तेणी तांकां इन्स्ट्रक्शनूय दिल्ले आसा कंपनी. आज मेरेन जे कंपनीन आमकां एश्युरन्स दिले पण ते एश्युरन्साचेर ते काय फळ थरोंक ना, तेंच्यांनी जे कितें सांगलेलें त्या पद्दतीन करूंक ना. म्हणून आयज आमकां मायनीर वयर येवचें पडलें. आनी जे आमचे मेन प्रश्न आहा ते आयज 3:30 डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मिटींग आसा ऑफिसान, तेन्ना ते मेन प्रश्न आसा हे आमी जे आमचे सेकंडरी कितें आहले शेताचे तळ्याचे जे आनीक कितें आहले पळय ते आमी कलेक्टराक सगळे सांगलेले आसा आनी कलेक्टरान ते नोट केल्ले आसा. सांजे जे मिटींग आसा ही सांजची आमची 3:30 कलेक्टराच्या ऑफिसान आसा आनी मेन जे आमचे प्रश्न आहा जी लीज म्हणा जावं घरां म्हणा देवळां बिवळां ती लिजान येयल्ली आसा, बफर झोन म्हणा किंवा नायट शिफ्ट म्हणा हेजें डिस्कशन आमी सांजे करता. आनी आतांच हांव तुमकां सांगता जे आमचे 2021 प्रमाणे जो बफर झोन आमी सर्वे प्लानाचेर बफर झोन जो दाखयल्लो आसा त्या प्रमाणे आमी ठाम आसा त्या मताचेर. दुसरी नायट शिफ्ट ही कॅन्सल जावची हेजेर आमी ठाम आसा आनी जो पर्यंत हे प्रश्न आमचे सॉल्व जायना तो पर्यंत मायनींग एक्टिविटी इन मुळगांव जे आसा ऑपरेशन ते सगळे बंद आसतले आनी बंद दवरतले. गोमंतक TV खातीर तुकाराम सावंत. मध्यम पूर्वेत तणावाची स्थिती निर्माण झाल्या. देशात सध्या कच्चे तेल, पेट्रोल आणि डिझेलाचो मिळून वट्ट 50 दिसां खातीर फावो तितलो सांठो आसा अशी माहिती मुखार आयल्या. देखून लोकांनी सध्या भिवपाची गरज नाशिल्ल्याचें सरकारान स्पश्ट केलां. दुसरे वटेन इराण, UAE सयत मध्य पूर्व देशात गोंयकार सुरक्षीत आसा. कांय जाण आपल्या संपर्कात आसा अशें गोंयचे NRI आयुक्त ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकार सांगता. मध्य पूर्वेत सध्या तणावाची स्थिती निर्माण झाल्या. अस्तंत आशियात वाडत वचपी तणाव आणि संवसारीक बाजारपेठेत अनिश्चितताय हाचे फाटभुंयेर भारतान उर्जा सुरक्षेविशीं महत्वाची माहिती दिल्या. सध्या देशात कच्चे तेल, पेट्रोल आणि डिझेलाचे मिळून वट्ट 50 दिसां खातीर फावो तसो सांठो आसा. देखून नागरिकांनी भिवपाची गरज नाशिल्ल्याचें सरकारान स्पश्ट केलां. इंधन पुरवणात कसलोच त्रास जावचो न्हय हे खातीर सरकार 24 वरां परिस्थितीचेर नदर दवरून आसा अशें कळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण भारता कडेन सध्या सुमार 25 दीस पावतले अशें कच्च्या तेलाचो सांठो आसा. ते भायर पेट्रोल, डिझेल आणि ATF विमान इंधन हे सारकिले शुद्ध पेट्रोलियम उत्पादनांचो 25 दिसांचो सांठो राखीव आसा. अशा तरेन वट्ट 50 दिसांची इंधन सुरक्षा भारता कडेन आसा अशें कळटा. तशेंच स्ट्रॅटेजीक पेट्रोलियम रिझर्वात अतिरिक्त कच्चे तेल सांठोवन दवरलां जे सध्या 77% क्षमतेन भरलां. आणीबाणीच्या वेळार देशाक हो सांठो सगळ्यात म्हत्वाचो आसतलो अशें कळटा. भारत सरकार अस्तंत आशियांतल्या परिस्थितीचो नियाळ घेत आसा. गरज पडल्यार अमेरिका, दक्षिण अमेरिका आणि अस्तंत आफ्रिकेतल्या देशांतल्यान कच्चे तेल आयात करपाक भारतान तयारी दवरल्या अशें पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी सांगलें. तशेंच सध्या पेट्रोल आनी डिझेलाचे दर वाडोवपाचो सरकाराचो विचार ना. फुडल्या 10 ते 15 दिसां परस चड काळ हो संघर्श चालू उरलो आनी कच्च्या तेलाची किंमत दर बॅरलाक $82 वयर गेले जाल्यारूच परिस्थितीचेर परतून विचार जातलो अशें कळटा. तशेंच परवडपी दरांत आनी अखंडपणान इंधनाची उपलब्धताय करून दिवपा खातीर सगळे उपाय सुरू आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या.
मजगती इराण, UAE सयत मध्य पूर्व देशात गोंयकार सुरक्षीत आसा. कांय जाण आपल्या संपर्कात आसा अशें गोंयचे NRI आयुक्त ॲडव्होकेट नरेन सावयकारान सांगलें. गोंयच्या फॅमिलींनी काळजी करची न्हय अशेंय तांणी सांगलें. सध्या आमचे जे गोंयकार हे आसा पळय ते सकाळीं सुद्दां कांय जाणांनी फोन केल्लो. सो तेंचें म्हणणें आसा की थंय आतां जे कोण जे रावतात थंय तेंचे आतां तसो इश्यूज ना. आतां स्पोरेडिकली कांय कडेन एखादी गजाल जर घडटा आसत पूण अजून पर्यंत आमचे गोंयकार ज्या कडेन आसात त्या कडेन ते सेफ आसात. कोण हॉटेलान आसतले कोण भोंवून गेल्ले आसत ते हॉटेलान आसत कोण आपल्या कंपार्टमेंटान रावता आसत घरा आसत सगळे सेफ आसत. तशें आतां इश्यूज ना. जेन्ना सरकारा कडल्यान हेजे संबंदान तांकां हाडपा खातीर जे प्रयत्न सुरू जातले पळय तेन्ना तांकां पूण फ्लायट सुद्दां म्हाका दिसता 2 दीस जाले फ्लायट चालू आशिल्ली आतां परत बंद जाल्या. वॉराची परिस्थिती प्रमाण ते सगळें घडटलें. सगळे जाण आत्तां तरी आमच्या म्हायती प्रमाण जे आमकां इन्फॉर्मेशन आसा त्या प्रमाण सेफ आसा. पूण गोंयांत कॉन्टेक्ट केला तेंच्यांनी करता आमचे कडेन करता म्हायती धाडटात आमचे कडेन इन्फॉर्मेशन धाडटात विचारतात आमकां. सो आमी आतां जेन्ना फ्लायट शेड्यूल जातल्यो तेन्ना मागीर ते हळूहळू करता पडटा. पूण पॅनीक बीन जावपाची गरज आसा पॅनीक जावपाची गरज ना अजिबात. तेंचेंय म्हणणें आसा की कुणीच पॅनीक जावचें न्ही. कारण कितें जाता की एक फावट रिपोर्ट्स जे आसा ते अशा पद्दतीन येतात की खंय ते सिच्युएशन तेंचें आसा पॅनीक करपाचें तशें कांयच ना. तेंचेंय म्हणणें आसा ते अपील करतात आपल्या फॅमिली कडेन ते उलयतात तेंकांय सांगतात कोणी पॅनीक जावचें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. कुंकळे नगरपालिकेतल्या नव्या इमारतीतल्या इलेक्ट्रिक चेंबरात एका अनवळख्या मनशाची कुशिल्ल्या अवस्थेत कूड सापडली. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून कुडीचो पंचनामो केलो. मात मरणाचें कारण अजून गुपीत आसा. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. आज सकाळ फुडें म्हाका बाजारकारांतले आमगे थोडे व्यापारी भावां कडल्यान फोन आयलो की ही जी नवी कॉमर्शियल बिल्डींग म्हणून जी केल्या जी पयली रिहॅबिलिटेशना लागून बांदिल्ली ती मागीर जी कॉमर्शियल जाल्या त्या बिल्डिंगेक एक फाटल्यान जो इलेक्ट्रिसिटी चेंबर आसा हो तुमकां दिसता आसतलो त्या चेंबराक एक अननोन बॉडी डिकम्पोज जाल्या. म्हळ्यार तो एक 2-3 दीस पयलीं मेला आसतलो आनी ती बॉडी सामकी कुसून वाट लागल्या. अशी परिस्थितीक म्हाका अजाप दिसलें ही येदी व्हडली बिल्डींग बांदल्या तातूंत हांगा दुकानां घाल्यात ताका कितें जाल्यार सेफ्टी जाय न्ही. तेन्ना म्हाका दिसता मुन्सिपाल्टीन हाजेर विचार करपा जाय. अशें कितें कितें घडटा आतां ही मेल्या हांगा कितें वायट कोण कोण सांजची वायट वेगवेगळे धंदे चलतात अशें म्हणटात पूण हांगा एक कोणी जाल्यार बाबा एक बरो फूल टायम सेक्युरिटी जाय ड्युटेचेर म्हळ्यार 24 hours बाबा दिसाचो ना जाल्यार रातचो तरी तो एक 24 hours आसचो जेणे करून हे शॉपाकय एक सेफ्टी मेळटली आनी हांगचो जो वाठारात जो लोक आसा तांचेरय नजर उरतली. हांगा असली वायट कृत्यां कोण मेलो कोण आनी कितें जालें आतां वेगवेगळें कितें घडूं शकता कारण आतां इंडस्ट्री जाल्ल्यो आसात वेगवेगळे लेबरय आयिल्ले आसात वेगवेगळे प्रांतांतले सगळे लेबर आयिल्ले आसात. जवळ जवळ 5 वर्सां जालीं ह्या बिल्डिंगेक हांव सदांच बोवाड मारतां जावं ते बेसमेंटां उदका लागून जावं हे टॉयलेटी लागून. पण आतां हे 4 दीस जाले एक वास येवपा लागले आमगे हिंग शॉपांतल्यान. आमी समजलें कितें हिंग चंबर भरलो आहाय हे चंबर भरला आनी ओवरफ्लो जाता ताका लागून ही वास येता म्हणून. सो आमी हे दीस होळी हॉलिडे आनी हेजी हॉलिडे लागून हांव येयला. आयज जेन्ना ते लेबर येयले जेन्ना लेबरा विचारले अरे ते मातशें पळयात वचोन चॅक कराय म्हणल्यार चयल्यार थिंगा एक बॉडी डिकम्पोज आहा आमगे इलेक्ट्रीक हेतूर इलेक्ट्रिकल एक चंबर आहा सगळे लायटी मिटर सगळे थिंगा आहा थिंग एक बॉडी कुसोन पडला एक जवळ म्हाका दिसता 4 दीस जाले ते कुसत वयता. सो तेका आतां पळयतकीर आमी हिंगा असली कीड पडलेले सामकें सांगपा नाका आशिल्लें. आतां हिंगा मिनिमम 2 बॉडी मेळ्ळे लेबराचे. हे 2 वर्सां भितर हिंग 2 बॉडी फावंड जाले. हिंगा कावन्सील जे पळय आहा पळय 2 चेअरपर्सन चेंज जाले फक्त हिंगा मुन्सिपाल्टी शिफ्ट करपा लागून पण आजून पसून शिफ्ट जायना. आतां मुखार ही बिल्डींग म्हाका दिसता हिंगा हॉन्टेड म्हणून कळटली आनी हिंगा आमगे जे आमी शॉप गेले पळय थिंगा गिराक सुद्दां जावपा ना मागीर. गोंय विद्यापीठातल्या विद्यार्थ्यांक सतावपी समस्यां खातीर गोंय विद्यापीठाचो जनरल सेक्रेटरी सयत विद्यार्थ्यांनी आमदार विजय सरदेसाय हांची भेट घेतली. विद्यार्थ्यांक त्रास करपी प्रस्न सोडोवपाची निवेदना वरवीं मागणी केली.
आमदार विजय सरदेसायान येवपी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन प्रस्न मांडपाचें आश्वासन दिलें. गोंय विद्यापीठात विद्यार्थ्यांक जावपी त्रास आनी तांचे हेर प्रस्नां खातीर बुधवाराक गोंय विद्यापीठाचे जनरल सेक्रेटरी सोहम रावत हाणें आमदार विजय सरदेसायाची भेट घेवन निवेदन सादर केलें. विद्यार्थ्यां खातीर कॉमन रूम शुल्क आकारून जिमखान्यात सुविधा कार्यरत ना, बालरथ सुविधा म्हाविद्यालयाचे विद्यार्थ्याचे उपलब्ध करून दिवचे अशी मागणी केली. तशेंच दर एका तालुक्यांतल्यान गोंय विद्यापीठात येवपी विद्यार्थ्यांक बस सेवा सुरू करपाची मागणी ताणें केली. आमचे जे यूथ जे आसा, आजचे यूथ जे आसा ते लिपून बसलेले फाटीचे इश्यूज मुखार काडपाक शकना, ते आमी एज एन इश्यूज घेवन एज एन यूथ आयज आमी सर विजय सरा कडेन आयिल्ले की ते आमचे इश्यूज जे आसा ते पुट अप जावनी असेंब्लीक आनी ते मातशे इश्यूजाचें सोल्युशन बेगीनच्या बेगीन मेळूं म्हणून आमकां. कसलो इश्यूज मेजर कितें खुबश्या कॉलेजींनी आतां रिव्हॅल्युएशन हो इश्यूज आसा, तो एक आमकां सॉल्व जाल्लो जाय. एक्सटेंशन ऑफ बालरथ खुबश्या कॉलेजींनी लायक एग्जाम्पल इज युनिव्हर्सिटीन ईच एंड एवरी तालुकान एकूय बस ना, सो आमकां ईच एंड एवरी तालुकान बसीस जाय टू गो टू युनिव्हर्सिटी. स्टुडंट्स आर फेसिंग इश्यूज लायक टू ट्रॅव्हल ओनली. आतां भुरग्याच्या कॉलेजीन वचपाना, कॉलेज कशी चलतली? सो मेन इश्यू इज तालुकांनी सगळ्या आमकां बस जाय. आमी कितलेशे वर्सां जाले हेच्या खातीर ह्या इश्यू झगडटात. रिव्हॅल्युएशन म्हणून एक कॉन्सेप्ट आसा, इट इज बेसिकली एज अ एड टू स्टुडंट्स जे पेपर आन्सर करतात तांकां एक सॅटिस्फॅक्टरी जे हे मेळना, मार्क्स मेळना, वेर दे फील दॅट दे हॅव रिटन समथींग वीच रिक्वायर्स मोर मार्क्स, दे हॅड दॅट ऑपॉर्च्युनिटी टू पुट अप पेपर फॉर रिव्हॅल्युएशन. जंय तांकां इफ दे रियली डिजर्व दॅट मार्क्स तांकां तो मार्क्स वाडून येतालो. बट इन द पास्ट फ्यू इयर्स द गव्हर्मेंट एंड युनिव्हर्सिटी हॅव टोटली स्क्रॅप दीस प्रोविजन आनी दे हॅव ब्रॉट समथींग कॉल्ड एज रिव्हेरिफिकेशन. रिव्हेरिफिकेशनान बेसिकली इतलें जातालें की फर्स्ट पेपराक तुका जे मार्क्स दिला, जर एक 40 मार्क्स दिला, तो रिएव्हॅल्युएटर येतालो आनी ते 40 मार्क्स फकत काउंट करतालो, टोटल सारको 40 जाल्यार पळयतालो. पेपर परत कोण करेक्ट करतालो, परत कोण चॅक करतालो. आतां तो प्रोविजन आमकां जाय, बिकॉज भुरगे हार्डली 1 मार्क 2 मार्क इन मेनी कॉलेजीस जंय सिलेबस खूब टफ आसता, 1 मार्क 2 मार्कान तांकां बॅक पडटा आनी बॅक सोडोवपाक तांकां खूब त्रास जाता फुडें. सो सेम इश्यू घेवन आमी लास्ट 2 वर्सां आय पर्सनली फ्रॉम कार्य लॉ कॉलेज, GS कार्य लॉ कॉलेजीचो हांवें पर्सनली मेमोरेंडम घातिल्ले टू चीफ मिनिस्टर, इवन द गव्हर्नर एज वेल. बट तेजेर कांय जावं नाशिल्लें. ते करता म्हणलें कांयच करूं ना. आतांचो गव्हर्मेंट म्हणटा की इश्यूज हॅव टू बी रेज्ड इन ऑन अ परफेक्ट प्लॅटफॉर्म, सॅटिस्फॅक्टरी प्लॅटफॉर्म. आतां असेंब्ली इज द बेस्ट प्लॅटफॉर्म, खंय सगळे डिपार्टमेंटाचे लोक आसता आनी आमचे जे इश्यूज आसा इट इज डायवर्स इन ऑल. कोणालो ट्रान्सपोर्ट आसा, कोणालो स्पोर्ट्सान आसा, कोणालो एड्युकेशनान आसा. सो सरान आमचे सगळे इश्यूज असेंब्लीन काडून आमकां वी एक्सपेक्ट दॅट द गव्हर्मेंट एंड युनिव्हर्सिटी वर्क अप ऑन इट अँड गिव अस सम रिलीफ इन द पर्टिक्युलर इश्यूज दॅट वी आर फेसिंग. जे त्यांनी एक सारांश दिला, दे हॅव समरायज देअर इश्यूज. आणि इश्यूज कितें दिसता की भुरगो जितले त्रास घेवन शिकता त्या भुरग्याक न्याय मेळपाक जाय की आपल्यान पेपर बरयल्लो तितले ताका मार्क मेळना. अशें धरुया की ताजो एक प्रश्न चॅकूच केलो ना जाल्यार जो चॅक करून डेप्यूट जाल्लो म्हणल्यार जो टीचर, जो एग्जामिनर आहा, ताका अकाउंटेबल कसो धरप? सिस्टम हॅज टू ऑल्सो हॅव हिम अकाउंटेबल न्ही. If the student is accountable for good education, takes hard work and has to pass an exam, if he has written a paper and if you have not checked it up only, re-evaluation kadap kiya. So why are you denying an opportunity to the student to get justice? If I feel I have answered my paper well, I have to be given justice. ते काढून फक्त अरिथमेटिक एडिशन करप आणि व्हेरिफिकेशन करप हे करपाक सरकारनं काम करप. सो सरकार डायरेक्ट स्टुडंट कम्युनिटीक टार्गेट करता. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णीकार. मडगांव पालिका कोमान आसा. नगरसेवकांनी आपल्या फॅमिलीक नोकऱ्यो वांटून काबार केल्या असो आरोप फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान केला. पालिका फकत कमिशनां घेता, कांयच कामां करिनात अशेंय ताचें म्हणणें. मजगती पालिका गॅसिफिकेशन प्रकल्प सुरू करपाक अपयशी थारल्या. सत्ताधारी नगरसेवकांक कमिशन मेळटा, तांकां हफ्ते मेळटा, हे विशीं आपूण विधानसभेत उलयतलो अशेंय विजयाचें म्हणणें. मडगांव पालिका कोमान आसा, मरुना पूण मरपाची आसा. ही पालिका पोस्ट ऑफिस सारकी काम करता अशें फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय सांगता. नितळसाणीचेर दुर्लक्ष चल्लां. नगरसेवकांनी आपल्या फॅमिलीक नोकऱ्यो वांटून काबार केल्यात अशें विजय सांगता. पालिका फकत कमिशनां घेता, कांयच कामां करिनात. जांकां लोकांचें पडलां अशा नगरसेवकांक वेंचून हाडात. लोकांक जागोवपा खातीर तिसरे फावट चकाचक फातोडा मोहीम सुरवात करतले. गोवा फॉरवर्ड मडगांव नगरपालिका वेंचणूक लढटलो अशें आमदार विजयान सांगलें. मडगांव म्युनिसिपालिटी कोमान आहा
कोमान म्हणल्यार कितें डायरेक्ट मोरूंक ना. म्युनिसिपालिटी आतां जाला पोस्ट ऑफिस म्हणल्यार कितें की सेग्रिगेटेड वेस्ट जी तो कोण कलेक्ट करता तो बापू म्हणतो आनी आमचो तो कॉन्सी कलेक्ट करता. ही सेग्रिगेटेड वेस्ट ते फक्त पॅकेजींग करून काकोड्यार धाडटात. ते सोडून कांय काम करना. निवळ करपाचे रोटेशनाचे जे ट्रक आसताले आनी लोक जे काम करताले हे कितले म्हयनेच जाले बंद आहा. 7.5 कोटी मोडून बायोमिथेनेशन प्लांट स्टार्ट केले म्हळ्यार घाले इस्टॅब्लिश केले. खंय केले? सोंसड्यार. बायोमिथेनेशन प्लांट कित्याचे? मिक्स्ड वेस्ट. हांगा तुमी करतात कितें? सेग्रिगेटेड वेस्ट काम कलेक्ट करतात. मिक्स्ड वेस्टाचे प्लांट कित्याक घाले? बरें ते प्लांट घाले जाल्यार तुमचेच पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कन्सेंट टू ऑपरेट दिवंक ना. कित्याक दिवंक ना? कित्याक हे फक्त कमिशन खावपाक बिजी आहा. कांयच काम करनात ते. आनी जें कितें उरलां म्हळ्यार कितें? नोकऱ्यो ज्यो उरिल्ल्यो त्यो कावन्सिलरांनी आपल्यानूच आपले फॅमिली भितर वांटे घाले. 11 जे पोस्ट आयल्या ते कावन्सिलरांनी आपले भुरग्यांक आपले कोणाक सगळ्या भितर वांटे घालून काबार केल्ले. म्हणल्यार हात वयर काडून बुजगावणी कितें म्हणटा ते घणसाचे बैल तशें तांणी मतदान करप. कावन्सिलराचो व्हॅल्यू हो घणसाचो बैल, बाबाचे घणसाचे बैल म्हणल्यार मडगांव म्युनिसिपल कावन्सील सारको खर टिका आतांची कित्याक करता? आतांच हांव इतल्या खातीर करता कित्याक हांवें चिंतिल्लें की एटलिस्ट दाखोवपा खातीर तरी कितें तरी हें करतलें म्हणून एक दाखोवपा खातीर. कित्याक 2 म्हयन्यान इलेक्शन आहा, मेयांत इलेक्शन आहा. डिलिमिटेशन कशें जातलें तें फक्त बाबाक खबर आहा. कितें रे? आनी ते दामूक खबर आसत. कळ्ळें तुका? रिजर्वेशन कितें जातलें तें फक्त तांकांच खबर आहा. लोकांक कळप ना. हें स्वाभिमानी मडगांवचे, फातर्डेचे आनी इल्ले कुडतरचे लोकां कडेन मागता की अशे घणसा बैल निवडून दिवं नाकात. कावन्सिलर निवडून दियात जांकां लोकांचें पडलां. मजगती मडगांव पालिकेन कोट्यांनी रुपया खर्च करून हाडिल्लो गॅसिफिकेशन प्रकल्प सुरूच करूना. सत्ताधारी नगरसेवकांक व्हड कमिशन मेळटा असो आरोप आमदार विजयान केला. तांकां सगळे हफ्ते मेळटा. हे विशीं आपूण विधानसभेत उलयतलो अशें विजय सांगता. आयकात. गॅसिफिकेशन प्लांट सुरवातूच जावंक ना. हे प्लांट घालपाक कमिशन खाला. प्लांट सुरवात करपाचें कोणाकूच पडूंक ना. नाजाल्यार जे स्फूर्तीन जे उत्सुकतायेन कावन्सील तें काम सुरवात करपाक आशिल्लें आतां कावन्सील केन्ना जावपाचें? कंप्लिशन डेट केन्ना आशिल्ली? वर्क ऑर्डरीचेर कितें आहा पळया मरे थंय चॅक करा मरे. प्रास सोंपलो. डेट आशिल्ली ती एक्सपायर्ड जाली. स्टार्ट कित्याक जायना? डबल इंजीन ना थंय? पोल्युशन कंट्रोल तुमचें आयकना? बरें मिक्स्ड वेस्टाचे प्लांट कित्याक केले? तुमी करतात सेग्रिगेटेड वेस्ट. कित्याक मेळना? कित्याक बापू हो आमचो पार्टनर आहा. हे रुलींग कावन्सिलाक हफ्ते खावयता. क्लियर म्हजो चार्ज आहा. आनी कावन्सील चलोवपाक जे फाटल्यान व्हडले लिडर म्हणून आहा पळय तांचे छत्रछायेच्या अंडर हेंचे कावन्सील चलता तांकां हफ्तो मेळना म्हूण चिंतनाका. तांचें लिस्ट आहा म्हजे कडेन. आतां कावन्सील हें जी असेंब्ली सुरवात जाता पळोवया कितले दीस चलता ती. ताजेर पर्संटेज जी बदलल्या पळय ते सगळें काडपाचो हांव. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मळकर्णीकार. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है. और with Parul University's online program, you can study anytime, anywhere. दैनिक गोमंतक दिसाळ्यात 3 मार्च ते 13 मार्च 2026 ह्या दिसांनी झुंज पणजीची ह्या सदरा खाला पणजी महानगरपालिका वेंचणुके विशींच्या खासा घडामोडींचेर आसतली नदर.
11 मार्चाक जातली वेंचणूक तर मतमेजणी 13वे. फक्त वेंचणूकच न्हय तर ग्राउंड लेवला वयल्यो ताज्यो खबरां विशींची थेट